प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज समान आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवूर, बोड 1 ते 10 पर्यंत. Luke chapter 7 verses 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ही सगळी आपली शिकवण आयकतल्या लोकांक दिल्या उपरांत जेजू कपेर्नावान गेलो. कोण एकल्या शोधपुतीचो चाकर ताचे खेरीत उपुरबायेचो पिडेन पडून मन्नाचे तोंडीर पावलोलो. जेजूची खबर आयकतोच ताणें जुदेवाच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताच्या लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो. तर तो आमच्या लोकांचो मोग कोत्ता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावंक जोबोर पयस नासलो तेन्ना शोधपोतीन आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगूंक ताचेशी धाडले, सायबा, त्रास घेवं नाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जावं. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसलोलो मनीस आनी म्हजे खाल सैनीक आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक यो म्हणत जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक उमकें खोर म्हणत जाल्यार तो कोत्ता. हें आयकून जेजूक ताचें अजाप दिसलें आनी परतोन आपल्या फाटल्यान येतो लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायेलांत पर्यंत पडूंक ना. आनी धाडलेले मनीस घरा परत ये जाल्यार तो चाकर बरो जाल्लो तांकां मेळ्ळो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू रोमी शोधपतीच्या एका चाकराक बरो कोत्ता. आनी आमी आतांच शिवर्तमान आयकलां. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमकां दोन वस्तू, खूब वस्तू आसा शिकपाक, पूण आमी आयज दोन वस्तूंचेर आमी नियाळ करुया. वो शोधपती जावन आसलो एक रोमकाराचो मनीस आसलो. तो रोमकार आसलो, तो जुदेव नासलो. म्हणजे ताजो संबंद जो देवाचो संबंद जुदेवाच्या लोकां कडेन आसलो, ताका मांदामेंत आसलो. तो मांदावेता प्रमाणे ताका चलोवंक जायनासलें, कित्याक तो इस्रायली परजेचो नासलो, तो एक जुदेव नासलो. आनी जुदेव नासूनय ताणें जुदेवांक खूब बरें केल्लें. तो शोधपती जावन ताणें आदार केल्लो, तांकां तें देव मंदीर बांदपाक ताणें आदार केल्लो आनी कितें बरें करपाचें आसलें तें केलें, कित्याक तो देवाक भियेतालो. ही वॉज अ गॉड फियरिंग मॅन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शोधपतीचो चाकर बरो ना, ताच्यान म्हणूंक जातालें लोकांक, पळय हांव तुमचे पासत कितें केलां, मातशें तुमी सांगात, जेजूक सांगात, कितें तरी करात, म्हजे पासत मागणें करात, पळय हांव तुमकां बरें केलां. पूण भाव भयणीनो, हें कांयच तो सांगिना, हें कांयच म्हणिना. ताणें कितें केलां तें, इतलो खालतो मनीस, कितलो लोक ह्या संवसारान आयज कितें मातशें कोणाक करीत जाल्यार तांकां दिसत म्हणटा ताणें तांकां फावोर केला, त्या लोकांनी तांकां फावोर परतून करूंक जाय. म्हणजे आमी कोणाक बरें करीत जाल्यार आमी चिंतता की त्या लोकांनी आमकां बरें करूंक जाय. पूण पळय हो शोधपती, इतलो खालतो मनीस, ताणें इतलें बरें केल्लें जुदेवाक, पूण तो कांयच चिंतिनासलो की ताणें म्हाका कितें बरें करूंक जाय म्हूण. आतां शोधपतीचो चाकर बरो ना आनी तो आतां जेजूक एक उतर धाडटा. कोणा भाशेन, खंयच्या लोकां बरें, त्या जुदेवाच्या वडिलांक वचून. आनी जेन्ना जेजू आयकता की ह्या शोधपतीन खूब बरें काम केलां, जेजू म्हणटा हांव येतलो ताच्या घरा आनी ताच्या चाकराक बरो करतलो. आनी जेन्ना ह्या शोधपतीक कोणान येता की जेजू ताच्या घरा येता म्हणून, तो आतां दुसऱ्यांक चाकरांक धाडटा आनी म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवचें म्हाका फावना, पूण तूं फकत एकूच उतर उलय, तूं एकूच उतर उलय. भाव भयणीनो, ह्या शोधपतीक आपल्या उतरांचो
अधिकार तो जाणो आसलो. जितली उतरां तो उलयतालो तो जाणो, कित्याक शोधपती जावन तो आमकां सांगतलो वच, ते वेताले, ये आनी ते येताले. म्हणजे जे ताजे सिपाही आसले ताच्या उतरा वरवीं, ताच्या अधिकारा वरवीं ते आतां ताचें आयकताले. आनी भाव भयणीनो, आयची दुसरी गोश्ट म्हणल्यार, पयली गोश्ट म्हणल्यार तो तो एक खालतो मनीस आसलो, पूण तो जाणो आसलो आपल्या उतरांक कितें अधिकार आहा तो. जेन्ना तो आपल्या शिपायांक तो शोधपती आसलो, तो ताका व्हडलो पावर आसलो आनी ताच्या उतरा वरवीं लोक ताचें उतर आयकतालो. आनी तो जाणो आसलो की जेजूच्या उतरांनी अधिकार आहा म्हणून. आनी देखून ताणें जेजूक म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवचें आनी म्हज्या चाकराक हात घालचो आनी म्हज्या घरान येवन हांव फावना. म्हाका तो इतलो मान म्हाका मेळपाक हांव इतलो फावना. पूण तूं फकत ती उतरां उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शोधपोतीक सजमणी मेळटा आनी ते सजमणी घेवन तो आतां भावार्थान चलता, की म्हणटा, जेजू, तूं म्हज्या घरा येनाका, तूं दुसऱ्या कडेन वच, तूं दुसऱ्यांक शिकय, दुसऱ्यांक मातशें सांग, कित्याक तांकां जाय तुजो हात घाल्लो, तुका जाय ताणें मागणें केल्ले, पूण म्हाका नाका. म्हाका फकत जाय तूं ही उतरां उलयली, तूं फकत तें उतर म्हण आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां आयकता, शोधपोतीन हांवें म्हणलां तें, तो आतां एकदम अजाप जाता. तो म्हणटा, आख्या इस्रायल पोरचे मुखार असलो हांवें भावार्थ केन्नाच पळोवंक ना. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी कितले फाटी सजमता की आमी खूब मागणें करूंक जाय, खूब तेर्स करूंक जाय, खूब नोवेना करूंक जाय, खूब मिसां दिवंक जाय, आनी तेन्नाच देव आमचो आयकतलो. पूण आयज भाव भयणीनो, खरेपणी आमी भावार्थ धरी जाल्यार देवान आमकां अधिकार दिला जेजू वरवीं. आमी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ धरला, देवान आमकां अधिकार दिला जेजूच्या नांवान बरें काम करपाक. आमच्यान करूंक जायना, आमच्या उतरा वरवीं आमकां कांय करूंक जायना. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान जेजूचेर भावार्थ धरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ धरता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी उलयता, तेन्ना आमच्या भावार्था वरवीं आमकां सगळें फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, आमी खूब मागणें करता. आमी म्हणटा, देवा, म्हाका पेकोणी दी, देवा, म्हाका बेसांव दी. आनी जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां सगळें दादोशीन जें तुमकां जाय तें हांवें सगळें घडून हाडलां. फकत भावार्थ धरा म्हज्या उतराचेर. तें उतर उलोवयात आनी त्या उतरा प्रमाणे चलात, तें उतर पाळात, आनी सगळें जें हांवें केलां तें तुमकां फावो जातलें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आयज ह्या शोधपोतीची खबर आमी आयकता, हें शिवर्तमान आमी आयकता, हाचेर नियाळ करता, आमी 2 वस्तू आमच्या मनान दवरया. खूब वस्तू आसा हाच्या शिवर्तमान शिकपाक, पूण 2 वस्तू दवरया. आमी खालती रावया. आमच्याच मनान कितें चलता, कोण हो सांगता, तो सांगता, प्रेगादोर सांगता, हो सांगता, हाच्यो खबरो आयकपाची गरज ना. आमी फकत आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरुया. तें उतर आमी आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नडसुणी करून तें उतर आमी पाडुया, तें उतर आमी उलोवया. आनी दुसरें म्हणल्यार, जेन्ना आमी जाणो की आमी खालती रावत जाल्यार, आमी फकत देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरीत जाल्यार, आमचेच मनान कितें आहा तें करचें स्वतेक आमी फकत देवाचें उतर करतले, आमी खालती रावून, तेन्नाच की आमच्या उतरांनी आमकां अधिकार आसतलो आनी आमकां सगळें देवाचें फावो जातलें. हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव